वेलकम बैक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आयरो धावून सो टाइम जालो आता 6:30. आता हांव व्लॉग करता. एक्चुअली जालें की खबर आहा, एक्चुअली आयज न्ही तुमकां एक रेसिपी शेअर करता हांव. म्हणजे सुंगटां आसलेले ते सुंगटाचे कितें करया म्हूण चिंत्तालें हांव. सो मागीर चिंतलें की चल आयज बिर्याणी करुया. आनी एक वर्सा फाटीं हांवें तुमकां बिर्याणी रेसिपी शेअर केलेलें ते हिंदीन. सो म्हटलें आयज सुंगटां आसा न्ही थोडेशें बिर्याणी करया म्हटलें. सो एक्चुअली हांव सकाळीं शूट करतालें म्हणजे चिंतलें सकाळचें करया म्हणून जेवपाक. शिवपाक आलो मागीर रेनान सांगलें आमकां की जेवपाक या म्हणून भायर हॉटेलान. ताणें गाडी घेतला न्ही ते पाटी आमकां. सो मागीर तशें दवरलें हांवें सगळें काय करूं ना म्हणजे प्रिपेरेशन हांवें बेश्टें रेडी करून दवरलेलें. स्टार्ट करूं नासलें हांवें करपाक. तितल्याक म्हाका शिवान कॉल केलो की जेवपाक या म्हणून भायर. सो तशें दवरलें हांवें सगळें. मागीर जेवन येयली. हय एका पिकनीक आसलें आयज. सो जेवन येयली आमी. सो म्हटलें बिर्याणी रातचें करया म्हटलें. मागीर रातचें रुबिनाक बी तांकां आपयतलें कित्याक तें खूब जातलें न्ही. रातचें मागीर तशें उरतलें बिर्याणी. सो मागीर रातचें मागीर ती मेळटली लेट. सो म्हटलें आयज तुमकां हांव बिर्याणी रेसिपी हांव शेअर करता. प्रॉन्स बिर्याणी सगळें काडून दवरलां हांवें. म्हटलें करया म्हटलें आतां की मागीर न्ही म्हाका तें स्टडीज घेवंक जाय ताका लागून. सो मातसो प्रोसेस व्हडलो आनी बिर्याणीचे सगळें हांवें कटींग बिटींग करून दवरलेलें सकाळींच. कांदो बिनो फ्राय करून दवरलेले. तितल्याकूच शिवान कॉल केलें या म्हणून हॉटेलार. कांदो बी फ्राय करून दवरला हांवें. सो मागीर तेणें कॉल केलें म्हणून आमी गेलीं मागीर जेवपाक. जस्ट वर्कशॉप रेस्टॉरंट तुमकां खबर आहा न्ही. हेज्या पयलीं हांवें तुमकां खुबदां दाखयला हांवें तो रेस्टॉरंट जस्ट पर्वर लागीं आहा. सो वचून जेवन येयली आमी. सो म्हटलें रातचें करया आनी तें तुमकां शेअर करया. खूब जाणां म्हणटा न्ही नॉनवेज रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो म्हटलें आयज करया म्हटलें. जशें हांव करता आमगे बिर्याणी तेंच तुमकां हांव शेअर करता. ओके. सो आमकां तशेंच आवडटा, खूब आवडटा अशें. ओके. सो पयलीं न्ही आमकां रायस सोक करपाक दवरूंक जाय एक हाफ एन आवर. बासमती रायस आनी एक हाफ एन आवर न्ही सोक करपाक दवरूंक जाय. दाखयता तुमकां. तो आयज न्ही हांव बिर्याणी करतलें मटकान. ओके. तो नांव आसा मटका बिर्याणी. ओके. ऑप्शनल आसा मटकात घेवन करूंक जाय अशें ना. म्हळ्यार आसलें म्हणून हांव मटकान करता. हें 2 आसा आमचे कडेन. एक हांवें केला तितून चिकन बिर्याणी आनी हें हांवें यूजूच करूं ना. न्यू आसा सामकें. तो बरें ताका वॉश करून उदीक घालून दवरला. सो आयज हांव मटकान करता. ऑप्शनल आहा, कंपल्सरी ना. जो आमगे आसा म्हणून हांव मटकान करता. आनी एक सांगपाक विसरलें हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतालें हांव विसरलें. ओके. पळया मागीर याद येली की मागीर तुमकां सांगता. ओके. सो फर्स्ट स्टेप न्ही रायस हांवें घेतला बासमती 3 कप घेतला. ओके. हेका न्ही पयलीं बरें वॉश करून घेता. वॉश करून मागीर उदक घालून एक हाफ एन आवर न्ही हांव सायडीन दवरता. ओके. सोमतें धुवन ताका रायस तुमी उदकान गरम उदकान घालनाकात. ओके. उदक अशें घालून ताका हाफ एन आवर न्ही सायडीन दवरूंक जाय बरें सोक जावपाक. आतां म्हाका याद येयली. हांवें न्ही मटका चिकन बिर्याणी ऑलरेडी शेअर केला. इफ तेजी रेसिपी कोणाक जाय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करा. हांव लिंक धाडटा. मटकात घेवन करूंक जाय अशें ना. तुमी आयदनानूय बिर्याणी करूं शकता. पण ऑलरेडी हांवें शेअर केला आनी परत करचें ना ताका लागून. ओके. म्हाका कमेंट करा. हांव लिंक तुमकां शेअर करता. सो हांगासर पळयात रायस न्ही हांवें बरें वॉश करून घेतला. एक 3 to 4 टायम्स हांवें वॉश करून घेतला. आतां हांव घालता उदक घालून न्ही हेका हांव दवरतलें हाफ एन आवर. हाफ एन आवर जालें की मागीर आमी करया फुडलो प्रोसेस. ओके. सायडीन दवरता. सो हांगासर पळयात हांवें सुंगटां घेतला 1/2 किलो. सुंगटां न्ही मातशी मोठी आसलेली म्हणून न्ही हांवें एकाचे 2 तुकडे केला. म्हाका तशें आवडना मोठे सुंगटां अशें बिर्याणी घातलेले. सो सायजी मोठी आसल्यार तुमी 2 कट करा नाजाल्यार कट करपाची गरज ना. ओके. हें मातशें मोठें आसल्यार हांवें कट केला. कट करून ताका मीठ आनी हळद लावन दवरला सायडीन. ताका मातशें बरें मॅरिनेशन जातलें. ओके. सो हांगासर घेतला हांवें 1/2 किलो प्रॉन्स. सो हांगासर न्ही आमकां एक ग्रीन पेस्ट करून घेवंक जाय. हांगा 1 कप सुमार न्ही हांवें हें घेतला कोथमीर. थोडेशें पुदिना घेतला. एक 1/4 कप अशें पुदिना घेतला. चिली हांवें हांगासर 2 घेतला. तुमकां जाय आसल्यार चड स्पायसी जाय बिर्याणी जाल्यार चिलीची क्वॉन्टिटी तुमी वाडोवंक शकता. लसूण घेतला हांवें 3 आनी एक इंच हांवें आलें घातला. हें सगळ्यांनी आमकां मिक्सरान घालून जस्ट थोडेशें उदक घालून आमकां वांटून घेवंक जाय. फायन अशें पातळ पेस्ट करनाका. थीक जाय आमकां पेस्ट. ओके. सो उदीक न्ही मातशें पळोवन घालात. सो हेका न्ही हांव बरें वांटून घेता. सो हांगासर पळयात ग्रीन पेस्ट रेडी आसा. चड पातळ करनाकात. मातशें थीक दवरात. आनी हांगासर न्ही हांवें कांदे न्ही फ्राय करून घेतला. सो हांगासर न्ही हांवें 3 कांदे न्ही फ्राय करून घेतला. ओके. सो हांगासर पळय हांवें दवरला उदक आनी उदकाक न्ही मातशें बॉयल येयल्लें आसा. आतां तातूंत घालता मीठ. जेन्ना मीठ घालता पळय उदक न्ही टेस्ट करून पळयात मातशें सॉल्टी लागूंक जाय.
ओके. सो हांगासर एक व्हडलो चमचो मीठ घातला. मिक्स करून पळयता हांव. इफ जाय जाल्यार आनी मीठ घालता हांव. टेस्ट करून पळयात. उदक न्ही मातशें सॉल्टी लागोंक जाय. सो आनीक थोडेशें घालता हांव मीठ. सो हें न्ही परफेक्ट आसा. सो आतां घालता हांव एक धाकटोसो लिंबू, म्हणजे रोस बीन काडलेलो आसा जेन्ना आमी ते उडयता पळय ते. इफ तुमकां हें घालपाक नाका, तुमी जाय जाल्यार हितून 2 धाकटो चमचो लिंबूचो रोस घातल्यार जाता, लेमन ज्यूस. पण हांव हें घालता. हितून कितें जातलें खबर आहा, रायस आहा पळय सामकें मेकळें मेकळें जाता. ओके. मागीर तें काडून उडोवपाचें. इधर रायस कूक जालें न्ही, हें काडून उडोवपाचें. सो आतां घालता हांव एक धाकटो चमचो जिरा, एक 2 ग्रीन चिलीनी अशें लांबसर कट करून घातला. थोडेशें कोथमीर घालता. थोडे पुदिना घालता. आता उदकाक जे बॉयल येयल्ले पळय ते कमी जाल्ले आसा. आता परत न्ही उदकाक न्ही बरें बॉयल येवंक जाय. बरें बॉयल येयले तेन्ना मागीर आमी रायस घालतले. तो रायसान न्ही फक्त हांवें जिरा घातला. तुमकां जाय जाल्यार सिनामन स्टीक, क्लोव्स, ब्लॅक पेपर, मागीर कार्डमन हें सगळें घालून तुमी घालूं शकता हितून. हांवें कितें घालूं ना खबर आहा. मागीर हांव ते प्रॉन्स मसाला करतले पळय तितून हांव सगळे खडे मसाले घालतलेच. मागीर तितूनय घालतले, मागीर हितूनय घालतले, मागीर खाताना न्ही चड तोंडाक लागता. ओके. तुमी जाय जाल्यार घालूं शकता, कांय प्रॉब्लेम ना. पण जेन्ना तुमी उदकान सपोज घालता, इफ तुमकां रायसान घालूंक जाय जाल्यार सगळे न्ही थोडे थोडे घालात. सिनामन स्टीक थोडेशे, मागीर ब्लॅक पेपर एक 3-4 अशें. पण हांवें फक्त जिरा घातला. मागीर हांव मसाला करतले पळय तेन्ना हांवें सगळें काडून घेतला हें हें तेन्ना मागीर घालतलें हांव. सांगता तुमकां. ओके. आतां हें हांवें जिरा कढीपत्ता खंय जिरा कोथिंबीर पुदिना बी घालून न्ही आतां उदकाक न्ही बरेंशें खतखतो येवंक जाय. मागीर आमी रायस घालया. उदकाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. आतां आमी घालया रायस. तो रायस हांवें घातला. आतां आमकां न्ही रायस न्ही एक 80 to 85% कूक करूंक जाय. चड ताका ओवर कूक करनाकात. ओके. मागीर न्ही आमी ताका मातशें दम दितले. जे आहा ते बाकीचे आहा पळय पर्संट ते मागीर कूक जातले. ओके. चॅक करत रावात. ओके. सो हेका आतां बरेंशें कूक करून घेवया. सो हांगासर पळयात रायस न्ही 80% कूक जाल्ले आसा. दाखयता तुमकां. हें पळयात. हें पळयात. ओके. 80% कूक जाला. आतां आनी हें उदीक आमकां काडून घेवंक जाय आनी हें लिंबू आहा पळय घातलेलें हें काडून उडोवपाचें. सो हें पळय रायस न्ही हांवें दवरला हितून न्ही अशें ताका बारीक बारीक होल्स आहा. जे कितें एक्स्ट्रा उदक बीन आहा पळय तें सकयल पडटलें. एक मातशें 5 मिनटां दवरतलें हांव तितून. मागीर हांव एक प्लेटीन ताका न्ही स्प्रेड करून दवरूंक जाय. कितें जातलें खबर आहा, तें मातशें बरें थंड जातलें आनी चड कूक जावचें ना. अशें सपोज दवरलें न्ही कितें जातलें खबर आहा, भितर गरम आसतलें आनी आनीक तें रायस आहा पळय तें कूक जातलें, चड मोव जातलें. सो मातशें एक 5 मिनटां दवरपाचें. उदीक मातशें ताका बरें एक्स्ट्रा जें उदक आहा पळय तें वचूनी मागीर असले प्लेट बीन आसता पळय असले प्लेटीन ताका घालून अशें स्प्रेड करून दवरपाचें. ओके. सो हांगासर पळयात हांवें जे रायस आहा न्ही अशें प्लेटीन घालून ताका अशें स्प्रेड करून दवरलां. तें मागीर बरें थंड जातलें. ओके. सो करी आतां आमी फुडलो प्रोसेस. सो ओदोळ तुमकां दाखयल्लें मटका तो ब्लॅक कलर आसलेलें तें एक्चुअली कितें जालें खबर आहा, न्यू आहा तें आनी ताका न्ही सामको असो मातयेचो वास येता. सो म्हाका टेंशन बिरयानीक बीन सामको मातयेचो वास बीन येत जाल्यार ताका लागून हांवें बारी हितून कर. हितून न्ही ऑलरेडी केला आमी चिकन बिरयानी. सो हें बरें आहा. सो हितून करता हांव हंडी. ओके. सो करया आमी स्टार्ट. चला. सो हांगासर न्ही तुमकां दिसता आसलें ब्लॅक ते जेन्ना आमी स्टार्टींग कितें कूक बीन करता न्ही तेन्ना तें मातशें डार्क उरता, तें वचना मागीर तें. ओके. सो हांवें हांगासर तेल घातला. एक 5 व्हडलो चमचो हांवें तेल घातला. सो मातयेच्या आयदन न्ही जेन्ना तुमी कितें रेसिपी कितें कूक बीन करता न्ही हाय फ्लेमीन करप ना, नाल्यार कितें जाता खबर आहा क्रॅक पडटा. ओके. लो फ्लेमीन आमकां करूंक जाय. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. सो हांगासर हांव घालता खडे मसाले पळयात. कार्डमन घेतला, मागीर क्लोव्स घेतला एक 7-8, 1 टीस्पून हांवें घेतला जिरा आनी एक चक्रफूल घेतला म्हणजे एकूच, सिनामन स्टीक आनी 2 बे लीफ घेतला. सगळें घालता हितून. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ब्लॅक पेपर घालूं शकता. मातशें ताका फ्राय करून घेयात. सो जस्ट न्ही आमकां हें 1 सेकंड फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे न्ही लांबसर कट करून घेतला ते घालता. सो कांदे न्ही आमकां एक बरें 2-3 मिनटांनी बरें एका फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळय कांदो न्ही 1-2-3 मिनटांनी हांवें मातशें फ्राय करून घेतला.
सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो आलें लसूण पेस्ट. सो बरें एका एक 2 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेवया. सो जिंजर गार्लिक पेस्ट घालून हांवें 1 मिनिटनी एका फ्राय करून घेतला. सो आतां आमी ग्रीन पेस्ट जे केल्लेले ते घालता. बरें तेका मिक्स करात आनी आमकां न्ही हें 1 मिनिट एका बरें कूक करून घेवंक जाय. सो 1 मिनिट हेका हांवें बरें कूक करून घेतला. सो आतां आमी घालया टोमॅटो. सो हांगासर न्ही हांवें 3 मिडियम सायज टोमॅटो चॉप करून घेतला ते घालता. मीठ घालता एक 1 टीस्पून. आनी आतां आमकां न्ही हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आनी टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो बरें हें मिक्स जाल्लें आसा. आतां धांपोन न्ही एक टोमॅटो सॉफ्ट जायसर आमकां कूक करून घेवंक जाय. सो लीड न्ही ओपन करता आनी टोमॅटो न्ही हांगा बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा. सो टोमॅटो न्ही बरें कूक जाल्लें आसा आनी सॉफ्ट जाल्लें आसा. सो आतां आमी घालया पावडर, मसाला पावडर. सो हांगासर घेतला एक व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर. तिखट मातशें कमी करता हांव ताका लागून. 1/2 टीस्पून घेतला हांव जिरा पावडर आनी 1 टीस्पून घेतला हांवें हें कोरिएंडर पावडर ते घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. बिरयानी पावडर हांव मागीर घालतलें, आतां घालचें ना. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो मसाला घालून बरें ताका मिक्स केला. आतां धांपोन आमकां एक 2-3 मिनटांनी एका कूक करून घेवंक जाय. सो 2 मिनटां जाल्लीं आसा. ताका कूक करून घेतला हांवें. आतां न्ही फ्लेम लो करात. ओके, एकदम लो दवरात फ्लेम. सो आतां आमकां घालूंक जाय कर्ड. दही घालता हांव एक 3 व्हडलो चमचो आनी फ्लेम लो दवरात हांव. 3 चमचो घातला हांवें. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो कर्ड घालून हांवें ताका बरें मिक्स केला. आतां धांपोन न्ही आमकां हें लो फ्लेमीन न्ही एक 5 मिनटां कूक करून घेवंक जाय. टील न्ही ऑयल सेपरेट जायसर, सायडीन न्ही अशें ऑयल सेपरेट जातलें. ओके, धांपोन न्ही एक 5 मिनटां एका कूक करून घेता हांव. सो हें पळयात बरें ऑयल सेपरेट जाल्लें आसा. बरें ताका तें मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता हांव प्रॉन्स. सो प्रॉन्स घातलेले आसा. सो आतां घालता हांव फ्राय केलेले थोडे अनियन घालता. फ्राय केलेले अनियन आतां घातले न्ही मातसो बरो टेस्ट येता बिरयानीक. ओके, सो हांगासर एक 1/2 कप घातला हांवें. थोडे कोथमीर घालता. थोडेशे पुदिना घालता. आनी बरें हें आमकां न्ही आतां मिक्स करून घेवंक जाय. सो हांव पळयात बरें एका मिक्स केला हांवें. आनी उदक बीन कांय घालप ना, कित्याक मागीर न्ही सुंगटाक न्ही उदक सुट्टा, तें उदक पुरो. सो आमकां धांपोन न्ही एक 5 मिनटां एका कूक करून घेवंक जाय. म्हणजे सुंगटां आहा पळय मातशें कूक जावंक जाय. सो 5 मिनटां जाल्लीं आसा. लीड ओपन करता आनी हांव पळय हांवें उदक बीन कांय घालूं नासलेलें, उदक सुटलेलें आसा. सो 5 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां घालता हांव गरम मसाला एक व्हडलो चमचो. तुमी खंयचे ब्रँडचे घालूं शकता, घाल. ओके, गरम मसाला घालता. बरें ताका मिक्स करात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात गरम मसाला घालून बरें मिक्स केल्लें आसा. आतां धांपोन आमकां लास्ट एक 5 मिनटां एका बरें कूक करून घेवंक जाय. आईक तुमकां मेळटा. आई राय म्हण. सो मागीर न्ही हांव सिंपल अशें रायता करतलें. तवशें कांदो टोमॅटो दही घालून रायता करतलें. की बिरयानी म्हटलें की रायता आसूंकूच जाय न्ही, ताका लागून. पिकनीक गेला म्हणटा, फक्त ते बसीचे खबरी सांगता. ते सायन्स सेंटराक कितें पयला तें कांयच म्हाका सांगना. फक्त बस, बसीन एसी आसलेले खंय, बसीन हें आसलेलें खंय, तें आसलेलें खंय. तूं बस पळोवपाक गेल्लो काय सायन्स सेंटरान कितें आसा? बस पळोवपाक गेल्लो खंय तो. सायन्स सेंटरान कितें आतां खबर ना. कितें गेलें? रावले तुवें कितें पयलें? अर्थ दाखयलें तांकां, अर्थ सायन्स सेंटरार पणजे. आनी गेम खेळ्ळे खंय, मुवीज दाखयले खंय, 3D मुवीज. सँडवीच खालो आनी येयलो. थोडे 2 उरलेले स्कुलान खालो, म्हणजे बस स्कुलान येयले न्ही थंयसर.
सँडविच ताका खूब आवडटा, आतां सँडविच करून दिल्लें ताका. ओके, फक्त बसीची खबरी सांगता म्हाका. सायन्स सेंटरान कितें दाखयलें टिचरीन, कितें केलें एक्सप्लेन. बिस्कीट व्हेल्ले आनी 4-5 कोणाक दिले तुवें? शेअर केलें मरे. आं ओके चला. सो हांगासर पळयात गरम मसाला घालून म्हणजे बिर्याणी मसाला घालून हांवें 5 मिनटां ताका कूक केलें आनी हें जाल्लें आसा. हें पळयात ड्राय जाल्लें आसा. तर लास्ट घालता हांव हाफ लेमन ज्यूस. हें पळयात हाफ आनी ताका बरें मिक्स करून घेयात. बरें ताका मिक्स करात. सो हें पळय आमची जी ग्रेवी आहा पळय जाल्लें आसा. आतां आमी रायस घालया. सो म्हाजे कडेन फूड कलर आसलेले ग्रीन आनी ऑरेंज, ते हांवें थोडेशे रायस घेतला आनी कलर मिक्स केला हांवें. हें ऑप्शनल, तशें कंपल्सरी हें घालूंकूच जाय अशें ना. सो मातयेच्या आयदनाक न्ही हो स्टँड दाखय. हे स्टँड हें मम्मीन केला कपड्याचें स्टँड. ताका हालता सारको दवर रे. ओके, आतां आमी रायस घालया. सो पयलीं घालता हांव थोडेशे फ्राय केलेले अनियन, कोथमीर घालता, कोथमीर आनी पुदिना घालता. सो आतां आमी घालया रायस. सो आतां घालता हांव रायस आनी रायस पळय बरें अशें मेकळें मेकळें जाल्लेलें आसा. हांव न्ही जस्ट एक 2च लेयर करतलें, चड लेयर दिवचें ना हांव. सो पळय एक लेयर हांवें रायस घातला. आतां ताजेर घालता हांव फ्राय केलेले अनियन्स, कोथमीर घालता, पुदिना घालता. सो हो जो रायस हा पळय ते आतां घालता हांव. सो 2च लेयर केला हांवें. सो आतां घालता हांवें कलर घातला ग्रीन कलर, ते घालता. हें घालप ऑप्शनल आहा, मातशें बरी दिसता पळोवपाक ताका लागून. ऑरेंज कलर, थोडेशे उरला ते अनियन घालता हांव फ्राय केलेले, कोथमीर घालता. कोथमीर न्हीच खूब घातली, म्हाका चड लायक म्हणजे खूब घातलें म्हाका आवडटा. ओके, आनी लास्ट घालता पुदिना. सो आतां बिर्याणीक आमी दम दिवया. तुमकां जाय जाल्यार हितून ते केवडा वॉटर, रोज वॉटर ते घालूं शकता. हांवें ते कांय घालूंक ना. ते घालनासतना सुद्दां न्ही बिर्याणी एकदम टेस्टी येता. ओके, सो धापता. तुमी जाय जाल्यार सिल्वर फॉयल आसता पळय ते तितून करूं शकता. हांव न्ही हांगासर गंवाचें पीठ घालून घेतला, तितून ताका न्ही मातशें अशें धांपून घेता. सो हें पळयात सायडीन ताका अशें गंवाचें पीठ लावून घेतला. ओके, सो हेका आतां आमी स्टीम दिवया. सो जेन्ना तुमी स्टीम करतले न्ही डायरेक्टली अशें दवरनाका, म्हणजे डायरेक्टली गॅसीच्या वयर दवरनाका. ते सकयल कितें जातलें बंद जातलें. सो हांगासर हांवें एक कायल दवरला, तेजे वयर दवरूंक जाय. ओके, सो जस्ट एक आमकां एक 10-15 मिनटांनी हेका बरें स्टीम करूंक जाय. मागीर आमची प्रॉन्स बिर्याणी रेडी. सो आतां न्ही हांव करता रायता. सो हांगासर पळयात एक कुकुंबर कट करून घेतला, टोमॅटो, कांदे आनी एक ग्रीन चिली. ओके, सो हे सगळें न्ही हे बावलांनी हांव ट्रान्सफर करून घेता. सो आतां घालता हांव दही, मीठ घालता एज पर द टेस्ट. मागीर हांव टेस्ट करून पळयतलें मीठ कमी आसल्यार आनी घालता मीठ. ओके, सो हें बरें मिक्स करून घेयात. इफ तुमकां चड स्पायसी जाय जाल्यार चिली आहा पळय ते चड तुमी घालूं शकता. सो हें पळयात हांवें न्ही हांगासर एक 4-5 व्हडलो चमचांनी दही घातला. इफ तुमकां चड दही बी आवडटा जाल्यार चड तुमी घालात. ओके, मीठ बी सगळें परफेक्ट आसा. तशें कोथमीर घालता. सो हांगासर आमचें रायता रेडी. तुमकां जाय जाल्यार हितून न्ही चाट मसाला बी तुमी घालूं शकता, पण हांव चाट मसाला घालना की म्हाका ते अशेंच प्लेन आवडटा खूब. ओके, सो हांगासर पळयात आमचें रायता रेडी. सो बिर्याणी हांगा जाल्ली आसा. जेन्ना तुमी बिर्याणी स्टीम करतले पळय, स्टीम करून रोखडेच काडनाका. एक 10 मिनटां ताका तशेंच दवरा, ते आनीक मातशें बरें स्टीम जाता. ओके, जाल्लें आसा. आनी हांगासर थोडे हांवें कल्ली आनी बांगडे फ्राय केला. आसलेले कल्ली आनी बांगडे. आनी रुबिना रेयान थंयला दाखय थंय रेयान जस्ट तुमी आत्तां येयली म्हटलें नुस्तें फ्राय करया आनी तुमकां दाखयता हांव बिर्याणी. ओके,
ओके चला आता आम्ही करूया ओपन. ते मटका ओतो दाखयल्ले पळय ते न्यू न्ही तेका मातसो वास येता मातयेचो. तो म्हाका टेन्शन बिर्याणी बीन वास न्ही येत म्हणून ते आमी यूज करून न्यू आहा तो तेका लागून. ओके दाखयत तुमकां. चला दाखयत तुमकां हांव अशें सायडींतल्यान काडूंक जाय हांगा पळय ग्रेवी. चड अशें मिक्स करप ना. ओके सो प्लेटीन घालता सर्व करता खाता आनी मागीर सांगता तुमकां. ओके सो हे पळयात प्रॉन्स बिर्याणी रेडी. आमगे हांगा बोवाळ चल्ला. खाता आनी सांगता तुमकां. रेयान सांगतलो कशें जालें तें बिर्याणी. रेयान आनी रुबिना. ओके जेता जेवंक बसता आमी मागीर सांगता तुमकां कशें जालें तें. ओके चला. सो हांगा सगळे मटका बिर्याणी एन्जॉय करतात. रेयान गुड व्हेरी नाइस बिर्याणी. तुका विचारूंक ना हांवें. अच्छा रुबिना कर्ली खायना आणि ते आसा रुबिनाचे डॅडीचे भयणी चेडू. तेय कर्ली खायना. तर तांकां बांगडे फ्राय केले. रेयानाची फेवरेट कर्ली. आनी हो एक आसा हांगा कर्ली मामा. हो एक कर्ली खायना. एने बांगडे एका बांगडे वाडला. तू कांयच खायनाका. चला जायो दाखयता राव तुमकां. जायूस जस्ट आत्ता जेयलो म्हणजे तरी खालें तेणें आनी ताका ते कोको मेलन लावून दिला आनी हांगासर तो एन्जॉय करता. जायू सबको हाय बोलो. अरे हांगा येयलो न्ही तो बरो एन्जॉय करता. ताका आवडटा हांगासर. रडना किरकिर ना तेजे. आं देखो देखो वो दिखा रे तुमकां दाखयता तो आपूण एन्जॉय करता म्हणून. जायू क्या बोल रहा है. कितें तरी म्हणटा तो अक्का बक्का बक्का. जायू जायू खंय वयता हो पळय. आतां कोको मेलन कोणे पळोवपाचे. ऋत्विक मार जालें तेका. चल जेव रे तू मागीर खेळ. जेवन यो जेवन यो. चला जेयता आमी. बिर्याणी बरें आहा खंय खबर ना म्हाका. कर्ली who gets fish? Shiv gets? कल्ली I got from the. कल्ली असलेले बरे फ्रेश असलेले कल्ली. हा तो पळय कल्ली बरे फ्रेश असलेले आणि मातशे सायडीन मातशे मोठे असलेले कल्ली. तो बी रडटा. तुमी जेवंक बसला न्ही तो रडटा. चला हांव जेयता थोडे मागीर व्लॉग न्ही हांव एंड करता. ओके चला. जायू वयता संपले गे. जायू वयता खंय. जायू सारको रडटा. न्हीद येयली तेका. जायू तो ऋतुकाक पळयता. सो फाल्यां कितें आहा आमचे प्लॅन ते फाल्यां पळोवया. फाल्यां ब्लॉग पळया तुमी कितें प्लॅन केला आमी फाल्यां. चल तर ते आमी वयता खंय. सो मातशें बेगीन न्हिदा. सकाळीं बेगीन उठूंक जाय आमकां. जायू सोजो अभी गो जाके. चल बाय. तो व्लॉग एंड घेवपा येयला. हांव जस्ट रेहान गेले घरा. टायम जालो 11:30. आमकां न्हिदूंक जाय बेगीन. सकाळीं उठूंक जाय न्ही. खंय वचूंक जाय आमकां ताका लागून. तू न्ही तुजोन क्रॉस नाका. फाल्यां एका हॉलिडे. दुखता खायचे. चल न्ही बसलो याक तू. ओके सो थोडेशें नांव रीड करता आनी बर्थडे आसा एनिवर्सरी आसा तांकां बी विश करता. ओके नांव आसा प्रियांका प्रभू, भक्ती कुलकर्णी, एल्विरा लोरेंको, छाया नाईक, तानिया अल्मेदा, जेनेट सिल्वेरा, आयरीन मेरी लोबो आनी वेंडी एन साल्दाना. सो हें नांव आसा. ओके सो काल हांवें व्लॉग घालून आसलेले. सो काल न्ही एक बर्थडे आसलेले ताका विश करता. सो नांव आसा नजारेत. सारकें न्ही. सॉरी आं इफ म्हणजे चुकता बीन जाल्यार सॉरी म्हणटा. नजारेत दे अरावजो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे नजारेत दे अरावजो. आनी आयज एनिवर्सरी आसा. नांव आसा नॅन्सी एंड सेड्रिक. विशिंग यू बोथ हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू बोथ. सदांच तुमी अशें बरें करून रावात. हॅपीली रावात. ओके सो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी नॅन्सी एंड
सेड्रिक यो रे बर्थडे विश कर. Happy birthday. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes from happy birthday, happy anniversary to you. ओके सो आणि काय ना बिर्याणी सामकी टेस्टी जाल्ले न्हू ना. Yes. इल्लेशे उरले. हांवें ते 3 मेजरमेंटान 3 कप घातलेले न्ही सो ते सारके जाले. सगळ्यांना एन्जॉय केले. आनी रेनाक कल्ली खूब आवडटा. आयज फर्स्ट टायम अशें हांव एकूच कल्ली खाता. आयज हांवें 2 कल्ली खाल्ले खरें सांग कित्याक टेस्टी आसलेले आनी फ्रेश आसलेले कल्ली आनी फ्राय न्ही एकदम बरें जाता. फक्त काटी आसता म्हण इतलेच प्रॉब्लेम पण सगळ्यात खावप ते असल्या मनशाक दिवंक जायना कल्ली बिल्ली. असल्या मनशाक कल्ली बिल्ली दिवंक जायना. खंय गळ्यान बिळ्यान शिरकात पूण भंय दिसता तो कल्ली खायना. जे कोण गडबडी लोक आसता पळय तांकां कल्ली बिल्ली दिवंक जायना. कोण सुशेगाद खाता पळय तांकां कल्ली दिवंक जाय. बरें जालें जेवण आयज. ओके सो आवय उदी घातलें हांगा सगळें वलें जालें. उदी घातलें हांगासर. ओके सो चला आयचो हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि बिर्याणी ट्राय करात. ओके तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friend. Please do comment and subscribe to my channel. चला बाय. Bye. आणि कितें म्हणटा Bye. गुड नाईट म्हण सगळ्यांक. Good night. Bye. मम्मी खंय गेली. मम्मी सामकी बिर्याणी खाऊन ते कल्ली बिल्ली सगळं असलेले स्टॉक सगळं खाऊन मम्मी तुम्हाला मेळटा. मम्मी न्हिदपा तयारी करता. मम्मी कल्ली खाऊन पोट पॅक जाला. कितले कल्ली खाले बाय म्हण सगळ्यांक. Bye. हा चला.